तुमच्या नदर काढला असतं कसं सिरियसनेस नाही ह्या विशया संदर्भात मरे म्हणजे कांय जाणांनी काल माझ्या लक्षांत हाडून दिल्लें आनी आज तर प्रत्यक्ष मेमोरंडम म्हाकाय दिलें आनी माननीय मुख्यमंत्र्याक हें दिल्लें आसा मेमोरंडम दिल्लें आसा. म्हणजे स्थिती जर पळयली जर जायत न्ही म्हणजे हांव 2005 आमदार 2012 पर्यंत जे आसा न्ही 7 वर्सां हांव ऑपोजिशन आशिल्लो आनी 2012 पासून हांव मंत्री आनी हांव सभापती. म्हणजे एखाद्या म्हज्याच सरकारांतलो मंत्री असो वागूंक शकता म्हणजे प्रोटोकॉल शिस्त डिसिप्लीन नासतना बेजबाबदार वागूंक शकता आसा न्ही हें हांव पयले फावट पळयतां. म्हणजे खेद दिसता म्हाका म्हणजे अशी गजाली घडपाक जायना. म्हणजे त्यामुळे ह्या विशया संदर्भात ते ज्याने ताणें म्हणजे आज सकाळीं म्हाका ते मेळपाक येयल्ले कांय जाण आतांच हांव फॉयरांक तें आफोवन माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. हें कशेंच हांव टॉलरेट म्हणजे सहन करपा सारकी गजाल न्ही. म्हणजे केवळ अशा तरेचे सरकाराचे मंत्री बेफिकीर वागता आसा वागप आनी एखाद्या आपल्याच आमदाराक आनी आपल्याच सिनियर मनशाक अडचणी हाडपाक गजाल जेन्ना घडटा आसा न्ही त्यो दुर्दैवी घटना आसा. आनी ह्यो गजाली आसतना सगळ्या म्हणजे प्रॉपर फोरमाचेर म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री किंवा पक्षाचे आसतना वरिश्ठ ह्या सगळ्या कडेन त्यो त्या विशयाची चर्चा जातली आसा न्ही आनी हांव ताचो डिमांड करतलोय बी आसा. आनी ह्या अशा प्रकारचे म्हणजे भर पावसांत कार्यक्रम करप म्हणजे हांव त्याच गांवांतलो भागांतलो भर पावसांक आनी 3-3 लाख रुपया दिवन आनी प्रत्यक्ष जर सरकाराचे पयशे वापरून जर म्हाका इनोव्हेशन ना म्हज्या पंचाक इनोव्हेशन ना म्हज्या सरपंचाक इनोव्हेशन ना आनी प्रत्यक्षांक पयले जर जायत न्ही थंय कार्यक्रम जालेच ना पावसांक आमी कार्यक्रम करपाक स्थितीच ना आमकां. अशे स्थितीक एखाद्या गांवांतले एक घराक 2-2 संस्था स्थापन करून ते पयशे दिवप आसा न्ही ही खरें म्हणजे खेदीजनक गजाल. कितें म्हणजे मंत्र्याचें कितें खरें इंटेंशन कितें आसतलें आसा न्ही तें खरें म्हळ्यार ताची चवकशी करपाक जाय. चवकशी करपा संदर्भात आमी मुख्यमंत्र्याक सांगलें आसा. आर्ट एंड कल्चर डायरेक्टराक आमी सांगलें आसा की कितें परिस्थिती आसा ताची म्हाका पूर्ण रिपोर्ट जाय म्हणून आसा. म्हणजे दुर्दैवी घटना आसा अशा प्रकारची गजाली. एखाद्या सरकारांतले आपल्याच कलिगाच्या विरोधांत जे आसा अशें वागप आनी ती पूर्णपणे खेदजनक गजाल आसा. आनी ह्या गजालीचो ह्या अशा तरे घटनाचो न्ही हांवूय स्वताक जे आसा न्ही हेजे स्पिकर म्हणून पूर्ण निशेध करता. क्वेश्चन काडटा तुमच्या मिनिस्टराचेर कितें म्हणटा तुम्ही ह्या विशयाचे हितूंतल्यान तुमी तुमच्याच मिनिस्टराचेर सिरियस क्वेश्चन रेज केल्ले आसा. अरे जी घटना घडली ती आसा जे म्हजे पंच आसा सरपंच आसा हांणी ओपन केल्ले आसा पयसांनी दाखयल्ले आसा आनी ती वाचून ते पळोवन जे आसा न्ही अस्वस्थ जावपाक गजाल आसा. म्हणजे जावंक जायना खरें पण ते चौकशी डिपार्टमेंटाची मागतली काय मिनिस्टराचेर मागतली कितें म्हणटा चौकशी डिपार्टमेंटाची आनी कशें ही गजाली आसा न्ही मिनिस्टराच्या परमिशना शिवाय जावंक शकना. लक्षांत घे एखाद्या वाड्यार इतली संस्थांक खिरापत दिवप आसा न्ही ती मिनिस्टराच्या परमिशनान जावंक शकना. मिनिस्टराचेर चौकशी मागतात मिनिस्टराचेर चौकशी मागतात ह्या विशयासान एक योग्य फोरमाचेर म्हणजे सरकार म्हणून आमच्या सरकाराचो मुख्यमंत्री ताजे कडेन जातलें आनी पार्टी फॉर्माचेर सुद्दां हाजे विशयाची चर्चा जातली. कितें म्हणटा ना हांव मिनिस्टराक उलयना पण पेपर हेजेर दिसपार गजाल न्ही ती. आनी हो जो पेपर दिल्लो आसा तो ऑथेंटीक पेपर आसा तो आर्ट एंड कल्चरांतून पेपर आसा म्हणजे वेग न्ही ती गजाल आसा. सर तुम्ही सीएमाक मेळ्ळे म्हणलं सीएमाने जे कितें सांगलेलें आसा कितें तुमी म्हणलें सीएमाक आमी मेळ्ळे सीएमाक ह्या विशया संदर्भांतली सगळ्या जाणांक जे आसा न्ही सगळ्या जाणांक सांगलें ह्या विशयाची पूर्णपणे जे आसा न्ही सिरियस चौकशी जातलीच. आनी आज हांव सांगता तुमकां फुडें केन्ना परत सांगतलो पण ते योग्य दखल जी आसा ह्या विशयाची घेतली. यू हॅव बीन अर्लियर मिनिस्टर नाव यू आर अ स्पीकर सो तुमकांय खबर आहा जेन्ना एक स्कीम कशी करची पडटा आनी तितूंतल्यान ते पयशे इट इज नॉट वन पर्सन. सो यू थिंक बाबा हे एकल्या कडेन जाता बाबा न्हय कितें म्हणटा एक स्कीम आतां सगळो किंवा गव्हर्मेंट हॅज अ पयसो तो समबडी हॅज टू सँक्शन द फायल हॅज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ती गजाल आसाच पण कशें आहा की त्या स्किमी भितर 5 लाख पर्यंत जे आसा दिवपाचें आसा न्ही ती मिनिस्टराचे पावर आसा की अबोव द 5 lakhs आसा ती CM पर्यंत करेक्ट
म्हणजे एखाद्या मंत्र्याक जर दिसलें की राफत अशें आपण वाटपाचें आसा आतां हाजीच न्ही हांगचीच न्ही हांव पूर्ण गोवा भरची ताची चवकशी सुरू हांव करतलो हांवें म्हायती आसा न्ही डायरेक्टराक न्ही आसा न्ही सबंद गोंयची मागली आसा म्हणजे स्पेशल ग्रांट आसा न्ही खंयच्या मतदारसंघात कितलो गेलो आनी तो कसो गेलो आसा आनी ताची पूर्ण चवकशी जावपाक जाय पार्टी लेवल जातली म्हणून सांगता तुमकां पार्टी लेवलसून चवकशी जातली हाजेर विजिलन्स इन्क्वायरी हां विजिलन्स इन्क्वायरी ज्यो कांय गजाली आसा न्ही आत्तां ते नुकते मेमोरंडम दिलें आसा फुडलें एकदम तुका हांव कित्याक सांगू फुडें जातकच तुमकां आफोन हाडटा मरे हां तुमकां दिसता हांव आत्तां स्कॅम म्हणना तेंच्यांनी आरोप केला कोणें ते मेमोरंडम दिला हय. पळय तुमकां आत्तां लोकांनी हय तेंच्यांनी आरोप केला हय ताणेंच पळय कशें ते लोकल लेवलाचे एक आसपी म्हणजे तो एखादो पंच आसा जर जायत एखादो सरपंच आसा तो लोकल लेवला सारको म्हणजे एखाद्या पंचाक जर दिसलें म्हजे वाड्यार ते कार्यक्रम जालेच ना आनी एका घरान जर अशें जालें जर म्हणजे सरकाराची स्कीम जी स्पेशल ग्रांट आसा एका घरान 2-2 बी दिवपाची अशें हें आसता तर मोठ्यो की ग्राद आनी लाडली लक्ष्मी स्कीम जर ती स्पेशल ग्रांट लिमिटेड पयली आरोप लागलेले आसा कला तेजेर केन्ना इन्क्वायरी अजुनूय जावंक ना कितें म्हणटा? सो हेजेर इन्क्वायरी जातली कशी दिसता तुमकां आनी ताजेर चवकशी कशें हांव एज ए स्पिकर म्हणजे आसा न्ही पळय म्हजे असेंब्लीक जो विशय येता पूण हो विशय म्हाका लागता तो हाजो विशय तो म्हाका हांव जर स्पिकर आसले कारणान तो म्हाका संबंदीत कोण जे अपोजिशन बाकी सगळे रेज करून ताणें ते फॉर्माचेर तो विशय वतलो पूण हांगा जे हो विशय आसा हो म्हज्या मतदारसंघाचे संबंदीत आसा आनी एक विशय आमदार म्हणून जेन्ना हो विशय ऑगस्टान जालो आयज आमी जानेवारीन आसा खंयचो तो विशय ऑगस्टान पावसाच्या टायमार म्हणटा आयज पासून विशय तुमच्या नदरेक कसो येयलो अरे तशें न्ही रे पूण एखादो पळय जी कार्यक्रम जर थंय जालो आसत जाल्यार लक्षांत येतासलें न्ही कोणी जर गुपचूप आतां तुवें समज कोणाक आतां एप्लाय केल्लें आसा तुवें समज एप्लाय केल्लें आसा तुका पयशे मेळ्ळे काय ना म्हणल्यार म्हाका कशें कळटलें सो पूण फायनली फायल हितून गव्हर्मेंट हितूंतल्यान प्रोसिडींग गव्हर्मेंट सांगलें तुका अप टू मिनिस्टर लेवल पर्यंत 5 लाख पर्यंत दिवपाची प्रोविजन आसतली मिनिस्टराचें मिनिस्टराचें इंटेन्शन जर आपल्या मनशांक दिवपाचो खेळपाक वाडपा आसत जर जायत न्ही तें अशें कोणाचें निदर्शन आयलें जाल्यार जायतलें तें आज ही गजाल कोणाची तरी निदर्शन आयली आनी म्हणून ती भायर आयला नाजाल्यार म्हाकाय खबर नाशिल्लें मिनिस्टर्स इंटेन्शन वाज टोटली बॅड हां टोटली बॅड सर तुम्ही आयज इशू जो रेज केलो तो फक्त काणकोणा तालुका तालुका पुरतो पूर्ण गोंयान अशें कितले जालां ना हांवें डायरेक्टर मागला म्हणजे कशें आहा सरकाराचे पयशे आसा आनी ते जनतेचे पयशे रेव्हेन्यूतले पयशे न्ही ते आनी त्यामुळे ते डिस्ट्रिब्यूट करता आसतना ताका एक मापदंड खंय तरी आसपाक जाय खंय तरी हें आसपाक न्ही सो टोटल गोंया आख्या फूल गोवा पळयत जाल्यार कितलो आसतलो खबर ना म्हाका मागीर तो एज पर बजेटान पळयलें जाल्यार लक्षांत येतलो बजेटाच्या हातूंत आसून कितले स्पेशल ग्रांटा खातीर जे पयशे कितले दवरले आसा न्ही ते लक्षांत येतले आतां स्पेशली असेंब्ली सेशन चालू आसा सो कितें इशू तुमकां जाय आसल्यार हांव तुमकां फाल्यां दिवंक शकता फाटल्या वर्सा स्पेशल ग्रांटाक कितले पयशे दवरले आसा फाटल्या बजेटान आमी पळयले जर जायत न्ही ते पयशे मेळूंक शकता स्पेशल ग्रांट दिवपा खातीर स्किमी खातीर कितले पयशे आसा आनी ह्या वर्सा कितले आसा हें फाल्यां कळटलें न्ही तुमकां